मालपे पेडण्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 पेट्रोल पंपाच्या कुशीक घातिल्ली लोखणाची बॅरिकेड्स कातरून पेट्रोल पंपाकडेन वचपाक वाट केल्या। बेकायदेशीरपणान काडिल्ल्या बॅरिकेड्सा खातीर अपघात लेगीत जावपाची शक्यताय आसा। अपघात जावचे न्हू ताका लागून भौशीक बांदकाम खात्यान हाची चवकशी करची आनी ताची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळावे लोक करतात। मालप्या ज्या ठिकाणी पेट्रोल पंप आहा पेट्रोल पंपच्या ठिकाणी बॅरिकेड लायल्ले आणि बॅरिकेड लायल्ले ते कट करून काढल्यात व ते दाखयले आता कशे कितें कट केल्ले आहात ते म्हणटुशी न्ही हेच्या पयलीं ह्याच जाग्यार ह्या ठिकाणी जे रस्त्या वयल्यान गाडयो येताल्यो त्यो गाडयो बरेचशे ॲक्सिडंट जाल्ले आसा आनी तेतून करून एक कॉलेजचे भुरगे जे भितर घेवन घेताले ते ॲक्सिडंटान कांयशे दोग जाण जे आसले पांय मोडलेले आसात तेंचे आनी अशे बरेचशे ॲक्सिडंट जाल्ले आसात ह्या ठिकाणी आनी त्याच्या उपरांत बॅरिकेड घातले आनी आतां बॅरिकेड ह्या पेट्रोल पंप जो कोण आसा तेंच्यांनी कट करून काडल्या जे आतां ॲक्सिडंट कांयशे आतां जातात न्ही ते त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे जाता आणि एव्हीआराच्या निष्काळजीपणामुळे जाता। आतां पळोवंक गेल्यार जे बॅरिकेड आसा ते बॅरिकेड कित्या खातीर लायल्ले तांकां खबर ना, शिकले सवरले ना, त्यांच्या लक्षांत येना वा कित्या खातीर लायल्ले। जे आमचे PWD आसा जे स्थानिक आसा तेंच्यांनी विचार करूंक जाय आसलो। आतां हे जे आसा कोण ते आमचे नांवां येना तांकां ही तांकां रिक्वेस्ट करता जे हे आसात काडलेले आसा तेचेर परत लावचे आणि बॅरिकेड सारखे करचे।